उद्देगांक लागपी कुशळ मनीसबळ तयार करपा खातीर अभ्यासक्रमात बदल करपाची घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। कॉनवर्ड्स 2024 ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। 12वी उपरांत आता पदवीचे शिक्षण घेवपाची पद्दत फाटी पडल्या। ताका लागून गोयच्या विद्यार्थ्यांनी 12वी उपरांत UPSC वा GPSC परीक्षेची तयारी करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विद्यार्थ्यांक केलें। मांद्रे मतदारसंघातलो उदकाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर 64 कोटी रुपया खर्च करून तुयें ITI वाठारांत उदका प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाक सुरवात जाल्या। हो प्रकल्प 18 मे 2024 मेरेन पुराय जातलो अशें आश्वासन कंत्राटदारान दिलां। सध्या उदकाची पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जातरी देखून प्रवाशांक आडखळ निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। ताका लागून सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन आमदार जीत आरोलकरान केलें। स्वताच्याच 4 वर्साच्या पुताचो खून केल्ल्याच्या आरोपा खाला अटकेत आशिल्ली दुबावीत सूचना सेठ हिची पुलीस कोठडी आयतारा सोंपली। ते खातीर तिका पणजेंतल्या बाल न्यायालयांत हजर करतले, जाल्यार तिचो घरकार वेंकटरमण हाका GMC DNA खातीर चाचणे खातीर व्हरतले। मिणाच्या येरादारी आड मये गांवांत तापिल्ले वातावरण सध्या शांत जाला अशें दिसत आसले तरी आंदोलनाची धग अजुनूय कायम आसा। मयेचे लोक परत केन्नाय रस्त्यार देंवपाक शकता। मजगतीं सोमारा पुलीस बंदोबस्तांत मये गांवांतल्यान मिणाची येरादारी चालू आशिल्ली। फाटीं हांगासर थळाव्या लोकांनी हांगासरले ट्रक जे आसा मिणा खणीची येरादारी करपी ते आडयल्ले। केळबाय वाड्यावयल्या रस्त्यार देंवन लोकांनी हे मिणाची येरादारी करपी ट्रक आडयल्ले। परत मिणाची येरादारी आड मये गांवांत तापिल्ले वातावरण सध्या शांत जाला अशें दिसत आसले तरी आंदोलनाची धग अजुनूय कायम आसा। कॉम्युनिदादींतलीं घरां कायदेशीर करपाक राज्यभरांतले कॉम्युनिदाद संस्थांचो विरोध आयतारा कॉम्युनिदादींचे जाल्ले अधिवेशनात तसो थारावूय संमत केलो। वयल्यान बेकायदेशीर घरां आड कारवाय करपाक कॉम्युनिदादीचे एटर्नीक जादा अधिकार दिवचे म्हणून मागणी। दोनापावला NIOत आयतारा सकाळी महसूल खात्यान कॉम्युनिदाद अधिवेशन घडोवन हाडले। त्या वेळार कॉम्युनिदादींतल्या बेकायदेशीर घरांचेर गरमागरम चर्चा जाली। बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाक विरोध व्हडली चर्चा जाल्या उपरांत अधिवेशनात थाराव घेतलो की बेकायदेशीर बांदकामां आड कारवाय करपा खातीर आनी तांकां काम बंद करपाचो आदेश दिवपा खातीर सरकारान तांकां हक्क दिवपाक जाय। तशेंच सरपंच वा नगराध्यक्षाचे तांकां हक्क दिवन एक उतराक फ्लायिंग स्क्वॉड आनी पुलीस आफोवपाक मेळपाक जाय असो थाराव घेतलो। राष्ट्रीय महामार्गाच्या फ्लायओव्हराचे काम चालू असताना आयतारा गिरी सांगोळडा जंक्शनाचेर पायपलायन फुटून हजारांनी उदकाची नाशाडी जाली।
ही पायपलायन फुटिल्ल्यान पर्वरे, साळगांव, म्हापशा, शिवोले तशेंच कालांगूट मतदारसंघात उदकाचो उणाव जाणवतालो. मुखेल पायपलायन आशिल्ल्या कारणान दुरुस्तीचें काम रोखडेच हातांत घेतले देखून उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयज मकर संक्रांतीच्या दिसा PM जन मन योजने अंतर्गत 540 कोटी रुपयांचो पयलो हप्तो जारी करतले. ह्या पयशांतल्यान देशांतल्या दुर्गम भागात रावपी आदिवासीं खातीर कायमस्वरुपी घरां बांदून दितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्यांनी मकर संक्रांतीच्या दिसा PM जन मन योजने अंतर्गत 540 कोटी रुपयांचो पयलो हप्तो जारी करपाचे आसा. ह्या पयशांतल्यान देशांतल्या दुर्गम भागात रावपी आदिवासीं खातीर कायम स्वरुपी ते घरां बांदतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं ह्या हप्तो ते जारी करपाचे आसा. ह्या योजने अंतर्गत 2026 पर्यंत घरां बांदपाचो सरकाराचो हो निर्णय जाल्लेलो आसा. ह्या खातीर 2390 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केल्ले आसा. सरकारान जाहीर केल्ल्या आंकडेवारीनुसार डिसेंबरात म्हारगायेचो दर 0.74% आशिल्लो. गेल्या वर्सा नोव्हेंबरात तो 0.26% आशिल्लो. म्हारगायेचो दर वाडण्याचें कारण म्हटल्यार अन्नधान्याच्या किंमतीत जाल्ली वाड आसा. घाऊक किंमत निर्देशांक गेल्ल्या वर्सा एप्रिल ते ऑक्टोबर 2023 मेरेन नकारात्मक आशिल्लो. त्याच वेळा नोव्हेंबरात ते 0.26% सकारात्मक जाले. डिसेंबरात अन्नधान्याच्यो किंमती वाडून म्हारगाय जी आसा ती 9.38%चेर पाविल्ली. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे म्हटल्यार RPIचे कर्तृत्व खूब मोठें आसा. बॉम्बे हांगासर शिवसेना आनी भाजपाक सत्तेत हाडपाक RPIचो व्हडलो वांटो आसा. अशें आसले तरी राज्यांत RPIचो एकूय मंत्री ना. ताकाच लागून आमच्या पक्षाक राज्यांत एक मंत्रीपद आनी लोकसभे खातीर 2 जाग्यो दिवपाक जाय अशी मागणी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले हाणें पत्रकार परिशदेंत केले. वाडट्या प्रदूषणाच्या कारणाक लागून आनी ह्या वाडट्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीचेर दिल्लीच्या केंद्र सरकारान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात अनावश्यक बांदकाम जे आसा कन्स्ट्रक्शन आनी BS3 श्रेणीची वाहनां जी आसा ती चलोवपाचेर बंदी घातिल्ली आसा. BS3 श्रेणींतल्यो ज्यो पेट्रोलाच्यो गाडयो आसा तशेंच BS4 श्रेणींतल्यो डिझलाच्यो गाडयो ह्यो फुडल्या आदेशा मेरेन दिल्ली NCRांत चलोवपाक मेळच्यो ना असो आदेश दिल्ली सरकारान दिलेलो आसा. आपल्या चलाक जिवेशी मारपाच्या आरोपा खाला अटक जाल्ली सूचना शेट हिका
गोंय राज्य भुरग्यांच्या न्यायालयान 5 दिसाची पुलीस बंदखण सुनायली. तिची जानेवारीच्या 19 तारखे मेरेन कलंगूट पुलीस स्टेशनात ह्या गुन्यांवाची फुडली चौकशी जातली. सूचनाक म्हापशा न्यायालयान सुनायल्ली 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची मुजत आयतारा सोंपली. तिका पुलीस बंदखणीत दवरपा खातीर कलंगूट पुलिसांनी तिका पणजे भुरग्यांच्या न्यायालयांत हाजीर केले. थंयसर न्यायालयान तिची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दीस वाडयली. कलंगूट पुलिसांनी तपास कसो चलता हाची म्हायती न्यायालयांत दिली. तिका आयजूय बांबोळे हांगासर तपासणी खातीर व्हेल्ले. दोन 2024 जावपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंयांत भाजप 1 लाख मतांनी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केला. ह्यान पयलीं दक्षिण गोंयांत 60,000 परस चड मतांनी भाजपाचेच सीट वेंचून येतले अशें विधान मुखेलमंत्र्यान कांय दिसां पयलींच केल्लें. ह्या नदी लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाची भास उलोवन दाखोवपी चर्चिल आलेमांवाचो सूर आतां ल्हवू ल्हवू बदलपाक लागला. 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत मतपत्रिकेचो वापर केलो जाल्यारूच आपूण वेंचणूक लडयतलो अशी पलटी आतां चर्चिल आलेमांवान मारला. फाटींत लोकसभा वेंचणूक लडयतलो आपली इच्छा व्यक्त करपी जी भाशा उलयतालो तो आतां चर्चिल आलेमांव हाचो सूर जो आसा तो हळू हळू बदलपाक लागला. 2024चे लोकसभा वेंचणुकेंत मतपत्रिकेचो वापर जालो जाल्यारूच आपूण वेंचणूक लडयतलो अशी पलटी आतां चर्चिल आलेमांवान मारल्या. पणजेंतली स्मार्ट सिटीची कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली. मात ह्या कामाच्या दर्जा बद्दल हांव कसलीच हमी दिवपाक शकना अशें पणजेचो आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें म्हटलां. स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नियाळ घेवपी बसका सोमारा जाली. ते उपरांत बसकेची म्हायती स्मार्ट सिटी विशीं बाबुशान हें विधान केलां. मिना खणी वयल्यान काडिल्ल्या कामगारांक आजुनूय PF मेळूंक ना हाची जाप विचारपाक सेजा गोवाचे मिना खणी वयले कामगार PF आयुक्ताक वचून मेळ्ळे. कामगारांक काडल्या उपरांत वेदांतान कामगारांक काडिल्ल्याचें प्रमाणपत्र PF कार्यालयाक दिवपाक कळाव केलो. काडले तेच दिसा प्रमाणपत्र दिवंक ना देखून हो सगळो घोळ जाला अशें कामगारांनी सांगलें. PF आयुक्तान वेदांतां कडल्यान वसुली करून तांचे PF जुरा सयत कामगारांक दिवपाचें आश्वासन दिलेलें आसा अशें कामगारांनी ह्या वेळार सांगलें.
सड्यार 20 खाटींची क्षमता आशिल्लें हॉस्पिटल बांदपाचो प्रस्ताव मांडप जाल्लो आसा. हाचेर सविस्तर चर्चा जावन ह्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्ल्याची माहिती नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिली. त्याच प्रमाण ह्या बसकेत पालिकेच्या परिसरात आशिल्लीं दुकानां परस्पर भाड्याक दिवपाचो विशय लेगीत बरोच तापलो. सांगोर्डा जंक्शनाचेर पायपलायन फुटून हजारांनी उदकाची नाशाडी जाली. जे दुरुस्तीचे काम हातांत घेतिल्ले ते पुराय जाल्ले आसा. मात उदकाची पुरवण जावपाक मातसो वेळ लागतलो, कळाव लागतलो अशी माहिती कॉन्ट्रॅक्टरान दिलेली आसा. ह्या सगळ्याक सरकार जापसालदार आसा असो आरोप काँग्रेस वांगडी विजय भिकेन केला. उदकाच्या उणाकुळाक लागून वळवयच्या फोंड्याचे भाट वाठारांतल्या शेतकारांनी शेतां सोडिल्ली. मात सुमार 20 वर्सां उपरांत ही जमीन लागवडी खाडा हाडपाची शेतकऱ्यांची तयारी आसा. पूण उदकाचो उणाव होच तांचे सामकार एक व्हडलो प्रश्न जावन आसा. सरकाराचे शेतकी वा उदका स्त्रोत खातें उदकाचो प्रश्न सुटावो करता जाल्यार फाटल्या 20 वर्सां पासून पडीक आशिल्ली जमीन लागवडी खाला हाडपाची तयारी ह्या शेतकऱ्यांनी दवरल्या. सुकूर दत्ताच्या देवळा कडेन 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण आयलें. आयतारा राती कडेन हो अपघात जालो. अपघाता उपरांत जखमी जाल्ल्या राहुल खडपेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका मरण आयलें जाल्यार रितेश कांबळीक गंभीर दुखापत जाल्या. सुकूर हांगासर 2 दुचाकी मदीं समोरासमोर हो टक्कर जाल्ल्यान भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण आयलें. आयतारा राती कडेन हो अपघात जालो. शिर्ली हांगासर सेल्फ एक्सिडंटान सत्या राजकुमार ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. हो अपघात राती उसरां घडलो. गाडी चलयतना नियंत्रण गेल्ल्यान ताणें कार व्हरून थेट झाडार मुकली. ह्या घडणुकेंत ताका आगताक मरण आयलें अशी माहिती पुलिशेन दिलेली आसा.
अयोध्येच्या रामलल्ला मंदिरातलो प्रभू श्रीरामलल्लाच्या मुर्तेच्या प्राणप्रतिश्ठेचो धार्मीक विधींक मंगळारच्यान सुरवात जातली। 22 जानेवारीक श्री रामलल्लाच्या मुर्तेच्या प्राणप्रतिश्ठेच्या ह्या धार्मीक विधींक मंगळारच्यान सुरवात जावपाची आसा। 7 दीस हो विधी चलतलो आणि सोमारा म्हणजे 22 जानेवारीक प्रत्यक्ष प्राणप्रतिष्ठा जातली। देशभरांतल्यान 121 पुरोहितांचो ब्रह्मवृंद ह्या विधींचो पौरोहित्य करतले, जातून राज्यांतल्या 26 पुरोहितांचो समावेश आसतलो। ह्या विधीत सगळ्या वेदांच्या शाखांचे विद्वान ह्या पारायणात सहभागी जातले। देशातल्या हवामानात झपाट्यात बदल जायत आसा। उत्तर भारतात थंडीची एक व्हडली लाट आयिल्ली आसा, जाल्यार कांय राज्यांनी पावसाची शक्यता आसा। भारतीय हवामान विभागान दिल्ल्या म्हायतीनुसार फुडले 3 ते 4 दीस उत्तरेकडेन थंडेची लाट आसतली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ह्या राज्यांनी दाट धुक्याची शक्यताय आसा। फाटल्या 4 दिसां सावन दिल्ली कडकडीत थंडी थंय पडपाची शक्यता आसा। तापमानात आनी घसरण जाल्ल्यान राष्ट्रीय राजधानीत धुके आनी थंडीची लाट आनीक तीव्र जातली अशी माहिती हवामान खात्यान दिलेली आसा। बावीस तारखेक अयोध्येत जावपी राम मंदिराची प्राणप्रतिश्ठेच्या निमतान सत्तरीत व्हडा उमेदीन दिवाळी मनयतले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ही माहिती दिल्या। दर एकल्यान आपल्या घरात आणि देवळांनी मुजरत दिवाळी मनोवची अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सगळ्या सत्तरीकारांक आव्हान केलां। तशेंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत भारतवासियांक राम मंदिराची प्राणप्रतिश्ठेच्या दिसा म्हटल्यार 22 जानेवारीक दिवाळी सारकोच सुवाळो मनोवपाचें आवाहन केलेलें आसा। वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्राचे नूतनीकरण करून योग्य ती साधन सुविधा उपलब्ध करून दितलो। देखून सत्तरीच्या लोकांक आता ल्हान कारणां खातीर जीएमसीत वचचें पडचें ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। वाळपयच्या भलायकी केंद्रात रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्ले। ह्या शिबिरात मंत्री राणे उलयताले। बेगोबेग सारके करची अशी लोकांनी मागणी केलेली आसा। शिवोले चिल्ड्रन्स पार्काची ही बाबत परिस्थिती सध्या तुम्ही पळोवपाक शकता। बेगोबेग हाची दुरुस्ती करची अशें थळावे लोक मागतात। शिवोले चिल्ड्रन्स पार्काची सामकी बाबत परिस्थिती जालेली आसा। थळाव्यांनी मागणी केलेली आसा की हे सोडियम चिल्ड्रन्स पार्क बेगोबेग नितळ करून दिवचे आणि योग्य ती दुरुस्ती हांगासर जावची।